सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर अशी सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुताक धाडटलों. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलें आयक. ताचेर कळपो नाका. असली चूक तो तुका बोगशीचो ना, कित्याक ताचे सवें म्हजें नांव आसा. चोत्रायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सगलें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी तुका आमोनितांच्या, हितीतांच्या, पेरिजातांच्या, कानानकारांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या गांवांनी व्हरतलो आनी ह्या सगल्यांचो हांव भस्म करतलों. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. जो मनीस बोवोरत्या देवाक शेरोना येता आनी सोर पदवीदाराच्या सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव. तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. देवान आपल्या दुतांक राखून दवरल्यात. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाराच्या फासांतलो आनी मोडनादीक पिडेंतलो तोच तुका निबारतलो. आपल्या पाखोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पांखां खाल तुका आसरो दितलो. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. रातचे दास्तेचो व दिसाचो सोडलेल्या बानाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फिरतले पिडेक व देंपारचो नास करतल्या उरिश्टाक तूं भियोचो नाय. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सरशीं पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूच तुवेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. उद्गार. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. सगल्या ताच्या दोलबारांनो, ताची खुशी पाळटल्या ताच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराची वाखाणी करात. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम शिशांनी जेजूशी येवन विचारलें, स्वर्ग राज्यांत सगळ्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताका ताचे मदें उबें केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाले शिवाय तुमी स्वर्ग राज्यांत भितर सरची नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करती जाल्यार ती स्वर्ग राज्यांत सगळेवन व्हड एका धाकटुल्या ओचऱ्या भुरग्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार ती म्हाकाच घेतात. पळयात,
ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगतां, ताची राखण करतात ते दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबून आसतना पळोवन आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ. ताचे दूत स्वर्गार आसता म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबून आसतना पळोवन आसात. नियाळाक आदार. एका दिसा एक आवय आपल्या भुरग्याक वेंगेंत घेवन विचारता, बाय, तूं इतलें कित्याक भियेता आनी कोणाक भियेता तूं? भुरगें अशें उद्गारलें, मामी, म्हाका काळोखाची, जिवेण्याची, सुण्याची भिरांकूळ मनशाची भिरांत दिसता. आवयन बरे भाशेन आयकून घेतले उपरांत असो जबाब दिलो, काळोख, सुणी, भिरांकूळ मनीस सदांच आसतल्यो, पूण देवान आमकां एक सोबीत राखणो बोडवो दिलोलो आसा. तो सगळ्या वेळार सगळे कडेन आमचें राखण करता. जेन्ना आमी भायर वेता खेळूंक, इस्कॉलाक वो घरांत आसूं, आमचो राखण बोडवो आमकां केन्नाच सांडिना. बाय, तिका तिका आंज बोडव्या मागणें करूंक आनी स्तोत्र 91 म्हणूंक शिकयता. भुरगें खुशाल जाता, देवाक वाखाणटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू हेच कितें उगडास करूंक सांगता. पळयात, हे धाकटुल्या एकल्याच लेगून बेपरवा करूं न्हय. तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबून आसतना पळोवन आसात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. राखण्या बोडव्या उदेशी देवूच एके भाशेन आमचे बरोबर जियेता. आमकां तो राखता आनी सांबाळटा, आनी आमी हें सोत वळखून घेवप गरजेचें. देव आमचे सांगाता आसा म्हूण त्याचेच हातांत आमचें जिवीत सांडून हुस्क्या मेकळीं जिवप गरजेचें. आमचो राखणो बोडवो आमकां केन्नाच सोडचो ना आनी सोडचो नाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी राखण्या बोडव्याचे मागण्या करूंक सदांच वावुरया.